बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावनो बहिणीनो, बोपू सक्रामेंताच्या आराधनाक ह्या सकाळच्या वेळार येवचे भाग सोम्यान आमकां फावो केला. ताचो मोग आमच्या काळजांनी ताणें ओतला आनी आमकां ताच्या आराधनाक ताणें योग्य केला. तर बोपू सक्रामेंतान सोम्याक आमी स्वागत करून गव्या गीत तुजो मोग करता सोम्या, तुका अर्गां दिता धन्या, तुजो मोग करता तुका अर्गां दिता, तुजो म्हजो सोमी म्हणून हांव मानून घेता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 17 पान संको 28 पेज नंबर 28 हिम नंबर ये 1717. तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्घां दिता धन्या, तुजो मोग करता सोमिया, तुका अर्घां दिता धन्या, तुजो मोग करता तुका अर्घां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुजो मोग करता तुका अर्घां दिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या तुका हांव आराधन करता, तुका हांव वंदिता, तुजें आराधन करून सोम्या तूंच म्हजो सोमी म्हूण मानून घेवन म्हजें जिवीत हांव तुका भेटयता. आराधन हांव करता सोमिया, सर पडोन वंदिता धन्या. आराधन हांव करता सर पडोन वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता सर पडोन वंदिता, म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, म्हज्या देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या तुजी हांव स्तुती गाता, सदांच तुका महिमा दिवंक हांव आशेता. तस म्हजो सोमी म्हूण मानून घेवन तुज्या आशिर्वादाक आराधनाक हालव रावता.
स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता दुनिया. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. तुझी स्तुती गाता, तुका महिमा दिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. मोजा सोमिया, मोजा देवा, मोजा सोमिया, मोजा देवा. मोजा सोमिया, मोजा देवा, मोजा सोमिया, मोजा देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्घा तुका सोम्या, होगळाप तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत हांव न्हू अवस्वर 4:22 वळींत हांव न्हू 26 वळ. Ephesians chapter 4 verse 22 to 24. तुमची आदली साल सणून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरता, नासाक व्हरून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडयसय. तुमचे अंतस्करण आनी तुमचे चिंताप नवें जायसय. देवाचें प्रतिरूप करून रचल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसासय. मोगाच्या भाव भयणींनो, पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना एक वर्तें सत आमकां परत परत उगडावपें जाता की देव आमच्या जिवितांत नवेंपण हाडूंक आशेता. आमच्या जिवितांत ती आमकां नवेंपणाची गरज आसा म्हूण भोगता. एकच रितीन मनीस आसना, बदलावन प्रकृतीचे नियम जावन आसा. कार्ल मार्क्स म्हणटा, द ओनली कॉन्स्टंट थिंग इन दीस वर्ल्ड इज चेंज. सक्कड बदलता, खाली एक मात्र एक कॉन्स्टंट आसा जाल्यार तें जावन आसा बदलावन म्हणटा तो. हर एक संगत बदलूनच आसता, परिवर्तन जावनूच आसता. प्रकृतीन आमी पळयता, पावस उगदून येतना हिवाळे दीस येतात, हिंव जाल्या उपरांत दगीचे दीस येतात, बदलावन जाता. हर एक कडेन आमकां बदलावन दिसून आसा. देव आमच्या जिवितांत नवे नवे संगती आमकां उगडावपें करता, नवेंपण आमच्या जिवितांत तो हाडूंक आशेता. आदल्या हप्त्यांत हांगासर रेतेरेक आयिल्ल्या आयकल्या भावान म्हजे लागीं घेवन सांगलें, फादर म्हाका मस्त तरांचे बदलावन म्हज्या जिणेंत हाडूंक हांव प्रयत्न करतां, पूण म्हाका कित्याक तें हाडूंक जायना म्हूण म्हाका समजना. म्हज्या जिवितांत थोडे संगती आसात, बदली जाय म्हूण म्हाका भोगता, पूण हांव प्रयत्न करतना परतान परतान हांव चलवतां.
जावंक पुरो मोगाचें असलो अनुभव आमकां थोडे फावटी जाता. आमी मस्त प्रयत्न करता आमच्या जिवितांत बदलावन हाडच्या खातीर. जावंक पुरो कोणी एक अमाल पिवनाक बलीस जाल्लो आसा, तो ताचे अमाल पिवून सोडी जाय म्हूण ताका मोन आसा, तो प्रयत्न करता, थोडे दीस सोडता, ह्या 2-3 म्हयने सोडता आनी उपरांत त्याच पिवनाक परतान लागता. ह्या कोणाक एक विशेष राग येवं सो एक सवय आसा, वायट सवय आसा, ह्या रागांतल्यान म्हाका भायर येवं जाय, हांवें शांत मनान आसा जाय म्हूण तो आशेता, तो प्रयत्न करता, पूण एका दिसांनी राग येता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जें कितें आमी बदलूंक शकता तें आमी बदलूंक प्रयत्न करची गरज आसाच. पूण सक्कर संग तें आमच्या जिवितांत आमी बदलूंक शकना हें आमी जाणा जायचें. त्या देखून एक गुरू ताच्या एका शिकोवणेंत सांगून आसलो तें हांवें आयकलें. तो म्हणटा, आमच्या जिवितांत एक हें खार आसत जाल्यार आमी खंयसरी जियेवं म्हणटा तो. कसल्या परिस्थितींत आमकां कितें समस्या जायना ते आमी जियोंक शकता. हें खार आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. आनी तो विवर्सून सांगूंक लागलो, खंयचें तें खार घे म्हणून. सी म्हळ्यार चेंज. जें कितें आमकां बदलूंक जाता तें आमी बदली जाय, ताका आमी प्रयत्न करूंक जाय. आनी एकलो कोणी करतलो म्हणून सांगूंक जायना. कितें म्हाका म्हज्या जिवितांत बदलूंक जाता तें बदली जाय. थोडे संगती आमच्या जिवितांत बदलूंक जायनात. तसले संगती ये थंयसर सी कारांत सी ये येता तें करूंक जाय, म्हळ्यार एक्सेप्ट करूंक जाय, तें हांवें स्विकार करूंक जाय. पूण असले संगती म्हज्या जिवितांत येतात की बदलूंकय जायनात, स्विकार करूंकय जायनात. तवळ कितें करचें? तवळ ती परिस्थिती येता, आर येता म्हणालो तो आर, काराचें आर, तिसरें अक्षर. ते जावन आसा रायज एबाव द सिच्युएशन. असल्या परिस्थिती वेळार आमी त्या परिस्थितीच्या वयर येवन पळय जाय. कित्याक सबारपोटी आमची परिस्थिती आमच्याच दृश्टेंत आमी पळयता आनी बदलावन हाडूंक अशें ते आमकां सास जायना. पूण आमी वयर येवचें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या दृश्टीन आमची परिस्थिती आमी पळयल्या वेळार थंयसर देवान आशेवचें तें नवेंपण तें बदलावन आमी हाडूंक शकता. हेच आमकां देवाचें उतर सांगता एजेकियेलाच्या त्या बुकांत 30:16 वाचलें जाल्यार देवाचें उतर सांगता, सरस्पो देव बसयता, हांव तुजें फातराचें काळीज काडटलो आनी एक मासाचें काळीज तुका हांव दितलो. फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी एक मासाचें काळीज हांव तुका दितलो. तुजे थंय एक नवो आत्मो हांव घालतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, सरस्पो देव आमच्या जिवितांत वर्ते संगती करूंक आशेता. ताका आमी अवकाश करून दिजे. ताच्या दृश्टेन आमचें जिवीत आमी पळयत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, ती कितें सकत आमकां गरज आसा आमच्या जिविता बदलावनाक ती आमी आपणयता. आनी ह्या खातीर आमच्या काळजाचो अत्रेक जाय जाय, जी बदलावन म्हाका करूंक जाय ती न्ही, पूण देव जी बदलावन म्हज्या जिवितांत आशेता ती बदलावनेक हांवें फुडें सरूंक जाय. आमच्या काळजाचो अत्रेक मोगाच्या भाव भयणीनो केदाळ असो आसा, तवळ देवान आशेवची ती बदलावन आमच्या जिवितांत आमी हाडटा. त्या देखून अल्कोहोलीक एनोनिमस म्हणले पंगड तुमी आयकला जावंक पुरो, जे कोण अमाल पिवन आतां भायर येवन बरी जिणी जियोंक प्रयत्न करून आसात तांचे पंगड आसात. अल्कोहोलीक एनोनिमस म्हणटात तांच्या पंगडाचें नांव. ते सांगाता मेळटा आसतना तांचे वापुरब्याचे मागणें आसा. ते कितें मागतात? लॉर्ड गिव मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट those things in my life which I cannot change. देवा म्हज्या जिवितांत कितें म्हाका बदलूंक जायना तें स्विकार करचें तसलें म्हाका तें बरें मोन दी. गिव मी द करेज टू चेंज दोज थिंग्स इन माय लायफ वीच आय कॅन चेंज. कितें बदलूंक म्हाका जाता म्हज्या जिवितांत तें बदलावन हाडूंक म्हाका तें धैर्य दी. मात्र न्ही, अचाकी वर्ते जावन आसा, give me the wisdom to understand those things which I can change and which I cannot change. कितें म्हाका बदलूंक जाता आनी बदलूंक जायना हाच्या मदें कितें व्यत्यास आसा हें समजून जगात ती जाणवाय म्हाका तूं दी.
ती सर्गींची जनवाय मोगाच्या भावभयणीनो आमकां आमचें जिवीत सारक्या रितीन पळोवंक देव कितें बदलावन आमच्या जिवीत हाडूंक आशेता त्या बदलावनाक आमी फुडें सरता. सांत पावल गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता अवस वर्स 6:15 वळींत सोम्या जेजू क्रिस्ता थंय सुन्नती उपकारना असुन्नती उपकारना म्हणून उपकारता नवे रचन मात्र नवे रचन सोम्या जेजू थंय उपकारता म्हणटा. मात्रेनी मोगाच्या भावभयणीनो कुरिंतकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र आमी काडलें जाल्यार 5:17 वळींत आनीक दांबून सांत पावल आमकां सांगता जो कोण क्रिस्त थंय जियेता तो एक नवी रचना पोरणे तें गेलें सगळें नवें जालां. सांत आगोस्तीन ताच्या बुकांत ताचे जिविताचो अनुभव आमचे सांगात वांटून घेता. कन्फेशन्स म्हणून ताणें बरयल्लो बूक आसा आनी त्या बुकांत तो ताची आदली पातक्या जिणे विशयांत आनी सोम्या तें ताणें नवी जिणी जियोंक आराम केल्या उपरांत कितें घडलें ह्या विशयांत आमकां सविस्तार विवर दिता. आनी एक घडीत तो थंयसर विवरसून सांगता. तो म्हणटा पातकी जिणी तो जिवन आसतना कोणा सांगता तो मजा मारून आसलो ती स्त्री ताका एक दीस भेटली. ताचे जिणेंत ताणें नवेसो हाडिल्ल्या उपरांत सोम्या ते ताणें जियोंक आराम केल्या उपरांत ती स्त्री ताका एक पिडी भेटली म्हणटा तो आनी सांगा लागली आगोस्तीन आगोस्तीन इट्स मी डोंट यू नो मी. तुका म्हजी वळख नांगी तूं वळख नासल्या बरी करताय. आनी त्या वेळार आगोस्तिनान तिका जाप दिवन सांगलें मॅडम यू आर यू बट आय एम नॉट ही. यू आर यू आय एम नॉट ही. तूं कोणसो आगोस्तीन म्हूण चिंतून आसाय तो आगोस्तीन हांव न्ही. तूं तूं सावन उरलाय पूण हांव तो आगोस्तीन न्ही. मोगाच्या भावभयणीनो सोम्या थंय एक नवें जिवीत आगोस्तिनान आपणायल्लें आनी थंय जिवीत जियोंक तो मुखार सरलो. धाडणी तेंतेसो मोगाच्या भावभयणीनो सबार आमच्या जिवितांत येतात पूण सोम्याचें तें बळ आमी स्विकार केल्ल्या वेळार सोम्याच्या कृपेंत आमी जियोंक फुडें सरल्या वेळार हर एका थाळण्याचे तेंतेसो जैत व्हरून आमकां मुखार वचोंक साद जाता. आनी हेंच मोगाच्या भावभयणीनो आज देवाचे उतर आमकां सांगता ह्या एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तुमचे अंतस्करण आनी चिंताप नवें जाय जे म्हणटा. अंतस्करण आनी चिंताप नवें जायना जाल्यार मोगाच्या भावभयणीनो खाली बायलान मात्र आमी बदलावन हाडूंक प्रयत्न केले जाल्यार तसले बदलावन उरना. बदलावन जिविताची खरी देवान आशोवची आमच्या अंतस्करणांत आमच्या चिंतपांत आनी तवळ देवाचें प्रतिरूप कर नासलें तें नवें व्यक्तित्व जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व आमी न्हेसता. आज ह्या बोपय सक्रामेंतच्या आराधना वेळार तेच कृपा आमी मागून घेवया. जावं पुरो सबार तराची अस्कत आमच्या जिवितांत आसा. जावं पुरो जिवितांत परत परत आमकां वायटाक पातकाक व्हरचे संगती सबार आसात. कशें ह्या संगतीचेर आमी जैत व्हरचें म्हूण एक सवाल आमच्या मतींत उदेता. तर आज त्या परिस्थितींत हांव आमी वयर येवन सोम्याच्या दृश्टीन आमची जिणी पळोवंक प्रयत्न करया. सोम्यातान वळटा ती धराळ कृपा कित्याक ताणें म्हळां म्हजी कृपा तुका पुरो. म्हजी कृपा तुका पुरो. तुजे अस्कतकायेंत हांव म्हजी सकत दाखयतलो. आज आमची हर एक अस्कतकाय सोम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या जिविताची जी परिस्थिती येता ती सोम्याक आमी भेटोवन दिवया आनी सोम्याक आमी सांगया देवा ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದಾಹವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನ ದಾಹವ ನೀ ನೀಗಿಸು ದುರ್ಗುಣವ ದುಶ್ಚಟಗಳ ನನ್ನಿಂದ ನೀ ಬಿಡಿಸು. आमच्या कन्नड गायनाच्या बुकांत दैविक मधुर गीतेಗಳು गीत संको G12 पान संको 107 पेज 107 G12. ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ದಾಹವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ದೇವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನ ಮನವ ಅರ್ಪಿಸುವೆ
ನನ್ನ ದಾಹವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ನನ್ನ ದಾಹವ ನೀಗಿಸೋ. ದುರ್ಗುಣವ ದುಶ್ಚಟಗಳ ನನ್ನಿಂದ ನೀ ಬಿಡಿಸೋ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ ನನ್ನ ದಾಹವ ನೀಗಿಸೋ. ದುರ್ಗುಣವ ದುಶ್ಚಟಗಳ ನನ್ನಿಂದ ನೀ ಬಿಡಿಸೋ. कितें आमचे ते पिडा शिडा आसा, कितें आंतरीक घाय आसा, कोणी आमकां दुखयल्लें आसा, ते हर एका वेळार सोम्याक आमी समर्पण दिता. देवा समर्पिಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ದೇವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ನನ್ನ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳ ನಿಮ್ಮ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ तुम का स्वीकार करता है. ರೋಗವ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ. हर एक मुझे पीड़ा शिरा तू करता है. ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ. बरी भलाई की दिवस देव तुझावना है सुमिया. ಶಾಂತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ. मुझे जो भी शांति समाधान है तू बढ़ता है सुमिया. ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋ. रोगव ಸ್ವೀಕರಿಸೋ. ಸೌಖ್ಯವ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ. ಶಾಂತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ. कितें भें आसा, कावजेने आखांत आसा तुज्या जिवितांत. हर एका वेळार सोम्या मुखार दवर. कितें तुका परत परत वायटाक पातकाक व्हरता, सोम्यातावन पयस व्हरता, एकामेकांतावन पयस व्हरता, ते हर एका वेळार सोम्या समर्पण दी. सोबीत म्हणटा हांवूच तुका म्हज्या उजव्या हातान दुखोवन धरता. म्हजी मजत तुका हांव दिता, म्हजी घटाय तुका हांव दिता. जायते वोंद हातान तुका उखलता. त्या सोम्याक तुज्या जिबेर पेटोवन दी. ದೇವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಭಯಭೀತಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ದೇವಾ ಸಮರ್ಪಿಸುವೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಭಯಭೀತಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ಆಗಮಿಸು. ಧೈರ್ಯದ ವರವ ನೀಡು. ಜಗವನ ಗೆಲ್ಲಲು ಜಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು.
ಯೇಸು ಧೈರ್ಯದ ವರವ ನೀಡು ಜಗವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಜಯವನ್ನು अनुग्रहीसु सम्यक आमचे जिवीत आज आमी समर्पणीत आसतना आमची सबार ते समासात गरजो आसात काळजाचे आमचे त्रेग आसा सबार जण आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा मागणी आमी बसयल्लें आसा तांचो ह्या वेळार सकताच उडास करून तांचे बसत मागया जल्मा दिवसाच्या रणगरच्या आमच्या भाव भयणीचो उडास करून तांचे बसत आज आमी देवाक अर्गां दिता आज जल्मा दिवसाच्या रण करतात एलिस्टन डिसिल्वा कल्याणपूर टावन 60 वर्सां जल्मा दिवस लूक जॉन डिसोजा अंधेरी ईस्ट तशेंच काजराचो वार्षिक दीस संभ्रमतात लीना आनी वेलू नादार ह्या आमच्या भाव भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पळयता सांगाताच देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता सबारण हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगलां तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज प्रत्येक जण अर्गां दितात मुरिये मायेक अर्गां पठयतात नॅन्सी रॉड्रिगस वलेन्शिया आनी कुटाम मँगलोर तावनू अर्गां दिता अरुण डिमेल्लो आनी कुटाम बेलमान तावनू अल्मेडा कुटुंबाची संदे आज अर्गां दितात कुवेट तावनू तशेंच मुरिये मायेक आनी जेजूक अर्गां पठयतात बऱ्या भलायके पासत जॉर्ज कुटिन्नो अलंगार तावन हांचे सवे आमकां सोम्यान सबार आशिर्वादां फोव केल्यान त्या पासत सोम्याक आमी अर्गां पठोवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गांनी वगलाप तुका सोम्या जेजू सबार जण आमकां मागोवंक सांगलां मागणी आमी बसयल्लें आसा तांचो ह्या वेळार आमी प्रत्येक जाण उडास करून तांचे पासत मागया आज आमकां हांगासर मागोवंक सांगलां बऱ्या भलायके पासत कॅथरीन आल्मेडा मुंबय तावनू तशेंच सिसिलिया सेरावो रिड्डोडी तावनू कुटुंबांत शांती समाधाना खातीर आनी सुटके पासत आनी लोन काडलेलें आसा तें बेगीनच फाटीं दिवंक देवाचो आदार मेळचे पासत आज मागणी सारता डेझी मथायस तशेंच आज आमी मागया थंयसर गोंयांत आमचे बाप अब्राम आनी बाप अनिल रेतीर दिवन आसा थंयसर रेतीर करच्या सर भाव भयणीच्या त्या पासत मागया मुखल्या हप्त्यांत हांगासर सुवार्थेची कन्नडा स्पेशल रेतीर दवरलेली आसा त्या रेतीरेन भाग घेवच्या समेस्त बसत तशेंच रेतीर दिवंक येवच्या हर एका भाव बसत तशेंच रेतीर दिवच्या सर कोण सुवार्थेच्या कामांत भागीदार जावन आसात विविध कडेन संवसारांत देवाची बरी खबर परगटून आसात तांचे बसत गिडभर प्रत्येक तरुणास आमी मागया आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आमच्या कुटुंबाच्या अंतरल्याचो सन्यासो मुगाच्या आमी उडास करया ससनाचो विशय तांकां आमी मागया आज आमी प्रत्येक जण उडास करून मागता देवादीन वनिता वाज आनी जेकोब मिरा रोड देवादीन ललिता भास्कर आनी मणिकांत आनी गोपी वलेन्शिया मँगलोर तावनू कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडून आज मागणी सारता संतान जोसेफ डिमेल्लो अंधेरी ईस्ट तावनू मागता आमी देवादीन बॉस्टिना लुईस थाने सर गरजेवंत आत्म्याचो उडास काडून मागणी सारता फिलोमिना लोबो थाने तशेंच कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडून फिलोमिना लोबो थाने मागता आमी देवादीन अंजू आनी मेरी अल्फोन्सो मुल्की 30 आनी 4 वर्सांचो उडास काडून आज मागता वलेरियन डायस बचपे पुलगती रत्म्यास खातीर आज मागणी सारता लीना अल्फोन्सो मुल्की मागता आमी देवादीन मेरी गोन्साल्वीस अंजेलूर नागोरी पुलगती रत्म्या पासत मागणी सारता सेलेस्टीन गोन्साल्वीस नेरुलू नवी मुंबई 40 आनी 4 वर्सांच्या उडासाक आज मागता देवादीन फाउस्टीन सिक्वेरा आनी 12 वर्सांच्या उडासाक देवादीन सेलीन सिक्वेरा काद्री मागता आमी देवादीन मेरी फेर्नांडीस मुल्की देवादीन क्रिस्टोफर सराफीन आनी प्रसिल्ला तावरो पार्लाटका 30 आनी 3 वर्सांचो उडास काडून मागता देवादीन रोनाल्ड पिंटो मागता आमी पहिल्या वर्साचो उडास काडून सिस्टर अन्ना लुईस फजीर 7 वर्साचो उडास मार्सेलीन लुईस फजीर तशेंच देवादीन इंद्रू
Noronna Suratkale, Devadin Carmin Noronna Suratkale, Pulgadirtatma Sudas Kadun Irene Alva आणि कुटुंब सुरत कालतान मागणेस आता तशेंच मागता आमी देवादीन मौरिस मिनेझिस घाटकोपर आमच्या भाव भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांचो आमी उडास करया ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां ही सोमया आनी निरंतर प्रकाश संचे फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोमेच्या आशीर्वाद भक्तीपुणी आमी स्वीकार करया देवा समर्पिसुवे नन्नन्ने अर्पिसुवे ನನ್ನ ದುಃಖ ಭಾರಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸು Pansanko A32 page 30 मंदिरा सम्या कीर्तनाने सौम्या तुझी स्तुती गाता अंतेपणी धन्या प्रणाम अर्पिता तुझे कृपेन बर्मन पराता तुझे वेदी भोवती एकठांय जाल्या आमकां सामी आजोपून दिता Pora आमचे घाल तुझे बेसान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव भी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पाऊल आमकां एकवटा विशयांत सांगता आनी आम्हा सर्वांक एकवटान जिवंक आपोवणें दिता आमकां सबार देण्यांनी ताणें नेटयल्यात सबार देण्यांनी ताणें आमकां भरल्यात पूण थोडे नाकारून आमी देवाचेर पातयेणी दवरिनासतना जियेत हांव म्हणटा ती पातयेणी आमी देवा थंय वाडय जय तर जाल्यार देवाच्या उतरांनी सोलोवंक मुखार सरा जाय तर मोगाळ भाव भयणीनो खंयच्याय वेळा आमी आमच्या जिवितांत तशेंच आमच्या शेजारा आमच्या घरांनी देवाक विरोध वचोन पातकांत जियेत हांव तर जाल्यार ताचें आमी बोगसेणें मागया येमिसाचें बलिदान आमी भेटोवच्या पयलीं आमकांच आमी आयती करया आनी आमी सर्व सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावानो आनी भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत बगी हांव सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विनंती करून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकळोत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन सोम्या काकळोत कर सौम्या काकळोत कर क्रिस्ता काकळोत कर क्रिस्ता काकळोत कर सोम्या काकळोत कर
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगवंत नित्य कुमारी मरयेच्या विनवणेन ह्या जिणयेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगोवंक आमकां पावय. आमच्या समयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पौलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचे मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिश्ट देण्याचो वांटो लाभला. पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो ऊंच सोडलो तेन्ना ताणें आपल्या जैताच्या परिवारांत कैद्यांक व्हेलें आनी लोकांक देणी दिली. तो ऊंच सोडलो म्हळ्यार अर्थ कितें? तो पयलें धरणीच्या गर्भांत वा पातळाक देवलो म्हूण अर्थ न्हय. अशें सकला देंवतस सर्व अंतराळा वयर सोडून सगळी सृश्टी बरोवंक पावलो म्हूण जालें. ताणें लोकांक देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्थेगर जावचें, थोड्यांक साबाचे गोवळी आनी शिक्षक जावचें देणें. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड बांदून हाडचे सेवेक मण्यारपण दिवचो ताचो शेवट. अशें देवाच्या पुतांतय भावार्थ दवरलेल्या वरवीं आनी ताची गूण जणवाय जोडलेल्या वरवीं आमी क्रिस्तांतय शेवटी एकवटाव. एकवटून जाणटीं जाताव. जाणटीं जावन क्रिस्ताच्या परिपूर्णतेच्या बर्तेक पावताव. कुतंत्री मनशांनी वांगड्या वाटाक व्हरतेले पडकिरे शिकवणेक बली जाल्या. तवळ मारतेल्या जड वाऱ्याक संपूर्ण उपतेल्या. तशेंच लारांचेर हेणे तेणे दलतेल्या ल्हान भुरग्यां परी आमी जावचें ना. बगार माया मोगान सत पाळून आमी हर एक रितीन आमच्या मस्तका क्रिस्तांतय वाडा जाय. सगळी कूड ताचेर बांदून हाडल्या. ताचे वरवीं सगळे सांदे एकच घडावळींत एकामेका एकवटून सगळी कूड घडोवन येता. हर एक सांदो आपआपलें काम करतना ती कूड वाडत आनी मोगान बांदत वेता. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराच्या घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. या आमी सर्वेस्पराच्या घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो व्हरतो संतोश म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजलेमा. तुज्या दारवट्यांचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारां भितर उबे आसात आमचे पांय. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबान बांदलां आमचें जेरुजलेम. थंयसर सोडून येतात कुळयो वय सर्वेस्पराच्यो कुळयो त्यो. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाकणूक इस्रायलचो कायदो तो थंयसर उबारला. दावीद रायचे मनसुबेचें सिंहासन. श्लोक. सर्वेस्पराचे घरी वचोया म्हणटाना हांव संतोसलो. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia.
तांकां नाका आपली जिणी बदलून ताणें नवी जिणी जियेल्ले म्हाका जाय म्हणटा सर्वेस्पर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. परस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. त्यावेळी थंय हजर असलेल्या पैकींच्यांनी थोड्या गलिलयागारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जेविशे मरिल्ल्या विशयांतली ही खबर तांकां जाप दिवन जेजू म्हणालो. त्या गलिलयागारांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिलयांगारां प्रास ते सड पातकी म्हणून तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगतां, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले खरीत तुमी समेस्त तांचे बरेच नाश जातल्यात. शिलोयेंत थोर कोसळून पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आसलेल्या हेरां समेस्त प्रास ते कितें सड गुन्यांवकार म्हणून तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगतां, पाताक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले खरीत तुमी समेस्त तांचे बरेच नाश जातल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगूंक लागलो. एका मनशान आपल्या दाका मुळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकूय मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालिकाक आपोवन तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां हांव ह्या रुखार फळ सोदून वेतां, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातरून घाल. धरणेक कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळ मालीन म्हळें, धनिया, आनी 1 वर्सभर तो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडवन सारें घालतां. मुखारी ताणें फळ दिल्यार दिलें, ना जाल्यार तो कातरून काड. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमी थोडे फावटी मोळ बारुपतेली गोण पळयल्या. ते गोणीक पळयता आसतना तितल्या उंच जाग्याचेर उपतागी तशेंच ताच्या जिवितांत सबार संगती ती करता. विशेष करून आपणाक तांतयां दवरून पिलां काडच्या वेळार ताजी एक अपुरबायाची संगत ती तयार करता. तें जावन आसा तांतयां दवरचें पट्ट. आनी तो गूड करता आसतना, त्या पट्ट बांदता आसतना ताणें सबार चिंतून तें करता. पयल्या सुवातेचेर तें लांकडां जावं दी या बोडयो जावं दी वट्टो करता. उपरांत खांटे कुंटे तसलें पुरा संगती ताज्या अकरेक दवरून तें पट्ट घट्ट जाय म्हणून अशें करता. तांतयां दवरच्या पयलें तांतयां दवरूंक लागीं येता आसतना तातूंत आनीकी बऱ्या नमणेचें ताजीं पाकां जावं या खंयच्याय नमणेचें वूल जावं खंयचेय सॉफ्ट संगती आसा ते दवरता. कित्याक आपणाच्या पिलांक अपुरबायेन ताणें वागय जाय, वाडय जाय म्हणून. ही गोण इतल्या अपुरबायेन चिंता आनी त्या पिलां काडल्या उपरांत तांकां खावंक दिता आनी ते पिलां अपुरबायेन वाडचीं ती पळयता. थोड्या तेंपा उपरांत पिलांक ल्हान ल्हानशे पाकाटे येवन उबोवंक केदाळा सकता. त्या वेळार तांकां चड आनी चड उत्तेजन दिता की ह्या पिलांनी ह्या पट्टांतून भायर उबोवन तांचेंच दिसपट्टो ग्रास जोडी जाय म्हूण. पूण थोडे फावटी थोडीं पिलां
थंय अपुरबायाच्या जाग्याचेर आसता आसतना भायर वचोंक तांकां मोन नासल्या वेळार तातूंत बसोन आसतात कित्याक भायर गेले म्हणटा आसतना कश्ट काडी जाय पूण ते दाळा ही गोण कितें करता गे म्हळ्यार थंय गेल्लीं तीं ताजीं पाकां जावं कसलो सॉफ्ट या मोव वस्तू जावं ल्हव ल्हव ती वोण्ण भायर काडटा हाजे उपरांत आसले त्यो बडयो त्यो कांटे ते कुंटे सर्व तांकां तोपता आसतना त्या पट्टांत बसोन थंय रावोंक तांकां जायना आनी तांकां ती फोर्स करता त्या गुडांतावन भायर वचोंक त्या पट्टांतावन भायर वचोंक आनी संवसाराचेर जैत जोडोवंक आनी ते सेम गणू वयर अंतराळार उपता आसतना ताका बारी संतोश भोगता हेच्या वांजलांत आमी पळयता तर जाल्यार जेजू आमकां आमची जिणी बदलूंक सांगता आमी खंयच्याय कश्टांत अकंतांत आसल्या वेळार आमी सवाल करचें एकल्याकच तें देवाक एक कश्ट म्हाका कित्याक म्हणून कश्ट आयिल्ल्या वेळार संकश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाक दुर्सोवचें आमी चड आनी चड जावन आसा हे कश्ट म्हज्या जिवितांत कित्याक हे कश्ट म्हज्या कुटुंबाक कित्याक हे कश्ट हांवें मात कित्याक सोजे जाय असली सबार चिंतना आमच्या मोतीक येतात आमकां आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त हरी एका रितीनी समजोवंक शकता कशें त्या सुकण्यान ताच्या पिलांक अपुरबायेन समजोवन संवसाराचेर धाडलें तशेंच आमचो जेजू आमकां सबार रितींची तयाराय करूंक अवकाश दिता हेच्या वांजलांत तुमी पळयलें त्या अंजुराच्या रुखाक फळ विसरल्या वेळार फळ नासल्या वेळार तो रूख खाडून उडोवंक तरी पूण त्या अंजुराच्या रुखाक आनी एक अवकाश मेळटा आमकां आमच्या जिणयेंत असले सबार अवकाश मेळटात पातकी जिणी सांडून बरी जिणी जियोवंक आमकां अवकाश मेळटात आमी खंयच्या रितीनी तें अवकाश गळसिता या घेता आनी आमची जिणी बदलून देवा थंय मुखार सरता मोगाळ भाव भयणीनो हें दिल्लें आपोवणें आमकां देवान तें आपोवणें आमी घेवन आमची जिणी बदलूंक मुखार सरया आनी आमच्या जिणयेंत देवाचें उतर घेवन देवा परी जावंक आनी देवाचें उतर हेरांक वांटूंक आमी मुखार सरया C11, page number 98. आमी तुका जावन आमची काणीक मोगाळ बाबा जावन आमची काणी तुज्या पातकी भुरग्यांत मोग तुजो अधीक मोगाळ बाबा मोग तुजो म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्रच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या सर्गींच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्यास पुतान अवंकार मरये तावन जल्म घेतना तिचें अवंकारपण विबाडूंक ना पूण पवित्रतायेन तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमच्या सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळयांनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो देवाचे माये नित्य कुमारी मरयेक आमी नमन करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती प्रगरता आपल्या अवंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रत्म्याच्या कृपेन तुजे एकल्यास पुताची ती आवय जाली आनी ससनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात ताचे संगती आमचेय थाळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता
वय दळबारांचो सर्वेश परतो स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सगीं तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेश पौराचे नावे येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुकुशेन कश्ट मरण सत्संग वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक खराचें हें रगात पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबा तसो गुट परगटुया जेसू मेलो जेजू जीवन जाला जेसू नव्या येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिबेता सबुंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो आमी उडास ह्या वेळी करया तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमो समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगेवन जुजे तुसो निश्कळंक पोती भगेवन धर्मदूत भगेवन आर्नल्ड जॉन्सन जुजे फ्रनाडा मिर्सन एसबिडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया
आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सर्व सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा भगवंत ओंकार मरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दोशी केल्याय. देखून आमी संतोश बरें जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच ओंकार मरयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सडवंदराची भक्तीपणी साखरे करूंक आमकां करपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तांच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांभाळ वरताय पत्यांचं गाव वाट दाखयता.